काळी टायगर रिझर्व्ह फॉरेस्टात येवपी जोडा तालुक्यातल्या कोनशेत या गावात बुधवारा दुपारी 2:30च्या सुमाराक मांजराचो पाठलाग करीत एक बिबट्या घरात घुसलो आणि एकच तारांबळ उडाली। हे बिबट्या जेन्ना घरात घुशिल्लो तेन्ना त्या घरात एक महिला आशिल्ली, बाकीचे जे घरचे जे कुटुंबीय आशिल्ले सदस्य आसात ते गवळादेवी हांगासर जत्रेक गेल्ले। हो बिबट्यो जेन्ना मांजराची पाठलाग करीत घरात वयताना जेन्ना त्या महिलेन पळयलो तेन्ना ती महिला आशिल्ली ती घरात आशिल्ली। त्या वेळाचेर बिबट्यान ज्या महिलेक पळोवन 3 वेळा तिचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो, मात्र तिनी सावध भूमिका घेत घराच्या भायर येवन घराची सगळे दरवाजे आसात ते दरवाजे तिनी बंद केले आणि शेजाऱ्यांक आपयले। त्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक आपोवन रात्री 1 वाजेपर्यंत थंय रेस्क्यू ऑपरेशन करून त्या बिबट्याक भायर काडले वन अधिकाऱ्यांनी आणि तेका जंगलात सोडले। ह्यो बिबट्यो भायर काडपा खातीर दांडेली बेळगांव हांगासरल्यान रेस्क्यू टीम ह्या वन विभागान पाचारण केल्ली आणि ह्या रेस्क्यू टिमीन तेका तब्बल 10 तासाच्या प्रयत्नानंतर रात्री 1 भायर काडिल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.